Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हादई प्रश्नासंदर्भात अजून सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई लवाद जे आसा त्यांच्या समोर सुनावणी सुरू जावंक ना, कारण अजून मेरेन कर्नाटकान जे बेकायदेशीरपणान उदक वळून मलप्रभेच्या पात्रान हेल्ले आसा तेच आमी थांबोवपाक शकलेले ना। आणि हो विषय जेन्ना सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक आपणाक जो वांटो मेळ्ळलो आसा तो वांटो कमी मेळ्ळलो आसा असो दावो करून तेंच्यांनी तो आपणाक आणखी उदक मेळपाक जाय हाच्या खातीर याचिका दाखल केल्ली आसा। त्या शिवाय लवादा कडेन गोंय सरकारान अवमान याचिका दाखल केल्ली आसा आणि अशा वेळार गोंय सरकारान मुख्य अभियंता त्या शिवाय अतिरिक्त अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता आणि हेर जे काही अधिकारी आसा हे मलप्रभा परिसरातले नेमलेले आसा। ते जरी गोंय सरकारच्या सेवेन असले तरी हो प्रश्न नाजूक आसा आणि हे उदक जे आसा ते हुबळी धारवाड ह्या उत्तर कर्नाटकातल्या प्रदेशा कडेन वळोवपाचें आसा आणि हाच्या पयलीं कर्नाटकान जी षडयंत्रां केल्लेली आसा ते षडयंत्रांक जर गोंयच्यान मदत जाली जाल्यार ते आमच्या राज्या खातीर खूब मारक ठरतले। त्या सरकारान जर ह्या संदर्भात गोंयचे हित राखच्या खातीर ह्या निर्णया संदर्भात जर फेरविचार करूंक ना जाल्यार त्याचे जायते दुष्परिणाम गोंयच्या जनतेचेर जावपाचे आसा। म्हादईची केस सेन्सिटिव्ह। कर्नाटक हे बाबतीत सामकेच आक्रमक आणि खंयचेय थरार वचपी हो प्रकार गोंयाक नवो न्ही। ह्या आदी म्हादई विशीं गोंयचे गतिविधींचो इन्फो कर्नाटकाक लीक करपाचे प्रकार घडल्यात। ही सुनावणी जी आसा ती जेन्ना जातली तेन्ना आमचे जे कांय गजाली आसा त्यो जर लीक जायत त्यो जर कर्नाटका मेरेन वचत जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयान हे सगळें म्हारग ठरपाक शकता। हाच्या पयलीं आत्माराम नाडकर्णी जे गोंयचे वरिश्ठ वकील म्हणून काम पळयताले त्या वेळार कर्नाटकांतल्या कांय लोकांनी असो प्रयत्न केल्लो आमची म्हायती कर्नाटक सरकाराक पुरोवपाची। त्या वेळार तेंच्यांनी तडकाफडकी तो जो अधिकारी असले तेका निलंबित करचो असो आदेश दिल्लो। पूण आतां गोंय सरकारान जे तिनूय म्हत्वाचे जे पदाधिकारी आसा हे उत्तर कर्नाटकांतले नेमलेले असल्यान ह्या विशया संदर्भात गोंयान खूब त्रासदायक जावंक शकता। गोंय सरकारान ह्या संदर्भात जर दक्षता घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादईची लढाई जी आसा ही लढाई दुर्बल जातली आणि आमकां शासना खातीर म्हादईचें उदक जे आसा हे उदक मुखची पाळी येतली। मुख्यमंत्र्याक ही गजाल खबर आसा, सरकार खंय उपाय काडटा। WRD न्हू तुमचे टॉप 3 ऑफिसर आहा पळय न्हू ते लिंक टू मलप्रभा म्हणजे तेंचे ओरिजीन घर आसा ते मलप्रभा बेसिना कडेन लिंक्ड आहा आणि ते तुमचे गोवा WRDचे टॉप 3 ऑफिसर्स आसा। तुमकां दिसना हेजो म्हादय केसीचेर कितें परिणाम जावंक शकता म्हणून? म्हादय केसीचेर हेजो कांयच परिणाम जावचो ना, पण तरी सुद्दां आमी तेजो विचार करता चालू आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक सिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।